दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी। आईचे कीर्तन। तुझे पसत देवा ही निंदा हांव सोंसतां, तुजेच पासत ही लज हांव भोगतां। हांव जालां म्हज्या भावा भयणींक परकी, म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी। तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज। तुका केणतेल्यांचो केपडायो म्हजेर पडटात। बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागतां। सरेस्परा, तुजे वर्ते दयेन म्हाका आयक। देवा, विश्वासी धन्या, पाव म्हाका। तूं सरेस्परा मोगाळ दयाळ काळजाचो, तर म्हाका जाप दी। तुजे अपार काकुळटीन म्हजेर दिश्ट लाय। हें पळोवन दुबळीं धाकटीं संतोसतलीं। देव दर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या हुरुपान भरतलीं। कित्याक सरेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता। कोड्यार आसल्या आपल्यांची तो बेपारवो करिना। सर्ग आनी पृथ्वी ताका वाखाणू, दर्यो आनी तांतल्यो जिवी ताची स्तुती करूं। देवाचें उतार। मेस्त्री प्रास शीस व्हरतो न्हय, आनी धनिया प्रास साकोर व्हरतो न्हय। शीस आपल्या मेस्त्री सारको आनी साकोर आपल्या धनिया सारको जाल्यार पुरो। घरच्या यजमान्याकच बेलजेबूल म्हणलें जाल्यार ताच्या घरच्यांक आनी कितें म्हणचेनात? देखून मनशाक भियेनाकात। दांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें, आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें। हांव तुमकां कितें काळोखांत सांगतां तें तुमी उजवाडान सांगा, आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार तावन गाजया। कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात। बगार कूड आनी आत्मो दोनी यमकोंडांत नाश करूंक शकतल्याक भियेया। गिरबो ज्यो पयशाक 2 विकतात न्हय गे, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलते विने भूंय पडना। तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात। देखून तुमी भियेनाकात। जायत्या गिरबोजां प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुमी। देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडटा, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडटलों। पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका ना करता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवी ना करतलों। देव उंचलो आपूण किरकोळ म्हणलो मनोभाव आयच्या वाचपांत पळयता। इजाइया 100 पाकाट्यांच्या सेराफाक पळोवन भियेता, आनी ते पवित्र पवित्र म्हणून देवाची स्तुती करतना आपूण मेळ्या वंटांचो किरकोळ म्हूण भोगच्या ताका देव पवित्र करता आनी ताचें उणेपण भरती करता। सुवार्थेंत जेजू, तुमी गिरबोजां प्रास व्हरतें तुमच्या माथ्याचे केस सयत मेजून दवरल्यात। म्हाकाच धन्याकच बेलजेबूल म्हूण ओलायतना तुमकां सांद्यांक असले रितीन ओलायल्यार भियेनाकात। सुवार्ता परगट करा, म्हजे पाटलावदार जाया म्हूण बें पयस करून धैर्यान रावोंक उलो दिता। भियेनाकात म्हणलो शब्द जेजू साबार पावटी आपल्या शिसांक सांगचें आमी आयकता।
जेजू परत्यान आपल्या शिसांक सांगता, मनशांक भिये नाकात, कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात. बगार कूड आनी आत्मो दोनी यमकोंडांत नाश करूंक शकतल्याक भियेया. जेजू येवंक आसच्या आनवरा विशीं शिसांक सांगता. मेस्त्रीन कश्ट सोसूंक आसात आनी कुर्साचे मरान मरोंक आसतना शिसांक तें सुखचें ना म्हूण जेजूक कळीत आसून तांकां तो धैर्य दिता. येवंक आसच्या दगदने विशयांत जेजू शिसांक ताकीद दिता आसतना धैर्यान फूड करूंक उलो दिता. हो संवसार द्वेश करीत वा जीव काडीत जाल्यार कालतेपणान आनी देवभिरांतेन जियेल्ल्याव आमी मेल्या उपरांत यमकोंडाच्या उज्यांतावन आनी सासणीक ख्यास्तितावन बाचाव जातल्या म्हूण जेजू आमकां कळीत करता. देखून संवसारा खातीर जियोवच्या की देवा खातीर आनी सर्गींच्या राजा खातीर जियोवंक प्रयत्न करया. दिव्यवाणी